एकच आमकां आरोग्याच्या विशयी जागृती आसपाक जाय, काळजी आसपाक जाय. आमचे नॉर्मली आमी बेडार पडले शिवाय डॉक्टरागेर वचचे ना असो सुरवातीच्यान आमी आमचो अहंकार घेवन रावतात की जो पर्यंत बेडार पडना तो पर्यंत हांव डॉक्टरागेर कशेंच वचपाना. आनी बेडार पडले जाल्यार आयज पळोवया, फाल्यां पळोवया, परवा पळोवया, आनी आजार जेन्ना चड जाता तेन्ना मागीर आमकां सगळ्यांनी दिसता खबरी घेवचे, मागीर सगळ्यांनी धांवून येवचे, मागीर डॉक्टराक परत परत बेडी कडेन खूब दवरचो. म्हाका जायते कॉल जेन्ना डॅक्टर हातूंत जीएमसीन गेले नंतर येतात की दोतोर पळोवपाकच येना. ना हांव दोतोर गेलो ना कितें मोठे आयला. हे व्हडल्या हॉस्पिटलान 3 फावटी डॉक्टर येतात, मग दिता प्रिस्क्रिप्शन दिता आनी ताचे नंतर कंप्लेन आसा की गेले अर्दवर जाले अजून दोतोर एकूय येना. पूण आमकां आमी जेन्ना सांगता पळय सुरवातीच्या काळार भितर चॅकअपाक यो 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 म्हणटा तेन्ना आमी 3 दीस घरा कडेन वचूनय कोण येना. काळजी घेवपाक जाय आपल्या आरोग्याची. त्या आरोग्य धन संपदा आरोग्य आसल्यार जाय जाल्यार सगळें आसा. आमी कित्या खातीर करता हें सगळें? आमकां सुसेगाद हेल्थी क्वॉलिटी लायफ जगपा खातीर. आनी क्वॉलिटी लायफ जगतलो जर जाय जाल्यार बाकीच्यो गरजो आसा त्यो फाटीं दवरपाक जाता. कॅन्सर हे अत्यंत घातक अशें दुयेंस आसा. आयज ताचेर उपाय योजना आसा म्हणून सरकार कितले प्रयत्न करता. डॉक्टर प्रमोद सावंतान गांवांनी वचून हे कॅम्प लावपा खातीर अनेक जाणांक सांगल्यात. आमचे सांगया भितर ह्या वर्साक 500 कॅम्प जाल्ले आसात. उपस्थिती एखादी वेळ करीत आमकां अपेक्षा आशिल्ली की 400-500 पेशंट येवचे आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान केले. प्रत्येक गांवांत भितर हे कॅम्प जाल्ले आसात. पूण तरी आसतना म्हाका दिसता की अजून 4-5 हजार पयला आनी अजून खंयच गेले ना. ह्या लोकांक कोण सांगतलो? हे गोंयचे एकूच सरकार आसा अख्खे इंडियेन जे कॅन्सराचे डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, किमोथेरपी, सर्जरी, रेडिएशन सगळे फ्री दिता. हे खंयच्याच देशान आनी पळोवपाक मेळना. हे आमी सरकाराक ताळ्यो पेटोवपाक जाय. जशें आमी आतां ती प्रज्वलीत करता आसतना मनांतल्यान मागले आनी हांव शुअर जाणा एमएलएनी मागले आसतले की आयचो कॅम्प सक्सेसफूल जातलो. एकूय कॅन्सर मेळना जाल्यार बरोबर सर. आमकां सक्सेसफूल जालो नाका, कोणाकच कॅन्सर मेळिल्लो नाका ही मनांतल्यान इच्छा आसा. पण इतली इच्छा आसा की जर आसलो कोणाच्या नशिबान, कित्याक नशीब हे देवान ठरयल्लें आसता, ते सुरवातेक सांपडचे. लक्षणां जावच्या पयलीं, त्रास जावच्या पयलीं, कॅन्सर पसरच्या पयलीं जावचो. हांव मनांतल्यान आमच्या टिमीच्या मार्फत मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, हेल्थ सर्विसेसाच्या बिहाफ आमचे गोंय सरकार, भलायकी मुख्यमंत्री, आरोग्य मंत्री श्री विश्वजीत राणे, ऑनरेबल एमएलए यांच्या सगळ्यांचे ऑन दियर बिहाफ तुमचे मनपूर्वक थँक्यू म्हणटा. डॉक्टर तुळशी मोहन काकोडकर, तांची टीम, पीएचसी सांगे आणि मिनिस्टरची, एमएलएची टीम